नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. मंत्र्याक काडपाची गरज ना, रिकामी सुवात भरल्यार पुरो. मोगो कडेन युती मोडपाची परिस्थिती ना. मुख्यमंत्री वेंचणुके उपरांत थाराव बरें. उपमुख्यमंत्री फ्रांसिसाचे मत. प्रुडंटाचे खबरे उपरांत गोंय पुलिशेक जाग. आकांतवाद्याच्या पॅराग्लायडिंग प्रशिक्षणाची माहिती घेवंक पुलीस पावले केरी. एटीएसान केलो तपास सुरू. गोंयभर खवदळ. गोंयच्या ओबीसीक पालिका वेंचणुकेत 27% आरक्षण. मंत्रिमंडळान घेतलो निर्णय. 11 पालिकेंतले 159 वॉर्डांतले 43 वॉर्ड ओबीसीक आरक्षीत. 25 ऑक्टोबराक वेंचणूक. शिवोले स्कुलांत 14चे चलयेचेर बलात्काराचे केशीक दिसान दीस नवे मोडण. पिडीत चलयेचे गांवचो लोक चलये फाटल्यान. शिक्षकाक भितर उडयात म्हूण मागणी. एनबीएफसीनी गोंयकारांक तोपयो घालप चालूच. मडगांवांत 150 कोटींचो फ्रॉड. ग्रीन रे इंटरनॅशनल कंपनीचे ऑफिस रातोरात बंद. 2,000 गोंयकारांचेर आकांत. फोंड्या फर्मागुडयेर एक्सिडेंटांत एकलो गेलो. हरियाणाचो 40 वर्सांचो सोमवीर रस्तो क्रॉस करतना आपटलो बसीक. टायरा पोंदा आगताक मरण. खबरो विस्तारान. मंत्रिमंडळांतल्यान मंत्र्याक काडपाची गरज ना, फक्त रिकामी सुवात भरल्यार पुरो. उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा प्रुडंटाच्या हेडॉनात उलयतालो. फ्रांसीस मंत्र्यांचे रिपोर्ट कार्ड तयार करपाच्या फावरांत ना. मोगो कडेन युती तोडपाची आसत जाल्यार बीजेपीन झेडपी वेंचणूक स्वतंत्र झगडपाक जाय आसली. तें जालें ना म्हणटकच युती मोडपाची सध्या परिस्थिती ना अशें फ्रांसीस म्हणटा. फ्रांसीसाच्या मतान मुख्यमंत्री वेंचणूक उपरांत थारावप चड बरें. आमदारांनी आपलो नेतो निवडचो. ती पद्दत खंय लोकशाय पाळपी. कितली गरज आसा रिशफल जावपाची आनी व्हेरी फ्रँकली वॉट इज युअर चॉयस ऑफ रिशफलिंग. पूण म्हाज्या मता प्रमाणे कोण सिनियर आहा कोण केपेबल जाल्यार जावचो. तर चॉयस व्हडलो स्कोप ना तितून. कित्याक लोकसभा न्हू ती. कितके लोकसभान कितके आहा 542 कितके लोक आहा. परफॉर्मन्स इवॅल्युएट करून तुमकां दिसता की एक ड्रॉप बीट करपाची एक्सरसाइज जावपाक जाय ऑर एट दीस मोमेंट पॉलिटिकली इट इज नॉट व्हेरी कन्विनियंट. इवॅल्युएशनूय खरी जातालें पूण हेच्या पयलीं तशें केन्ना जावपूच ना न्हू तें. केन्ना जालां आनी तूं सांग म्हाका केन्ना तरी इवॅल्युएशन कोणेन तरी केलां. केन्नाच करूंक ना तें. पूण इवॅल्युएशन करून मागीर तुका रिप्लेसमेंटाक गावपा जाय न्हू. ते रिप्लेसमेंटाय ना थंयसर. चॉयस इज नॉट व्हेरी बीग. चॉयसीस आर व्हेरी लिमिटेड. As far as MGP is concerned, what do you think the alliance should continue? So I am saying that it's a pre-poll alliance. Ponne alliance आमी कॅरी फॉरवर्ड करपा जाय. Even in the next election. Yeah. Even in the next election. आमच्या डेटा ना न्हू इलेक्शन तोडपाक. तो डेटा आमी तयार करपा जाय आसलो. आमची ताकद पळोवपा जाय आसली. आमी कितके मजबूत आहा ते पळोवपा जाय आसले. वी हॅव नॉट डन इट. तूं सारको डेमोक्रेसी तत्वान वयशी जाल्यार निवडून येयल्यार ते लोक लिडर थारायतात. That is what you would prefer. दॅट इज वॉट इज एक्सेप्टेड. Correct. पूण शक्य जाल्यार तुवें ते दुसरें करी येता. शक्य जाल्यार म्हणटा हांव की ते युनॅनिमिटी आसपा जाय. बाबा हो आमचो लिडर आमकां इलेक्शनाक व्हरतलो आनी निवडून हाडटलो. What does it matter? You are just stopping at saying that the democratic way is the best. ते करप आनी लोकां मदें वचप दॅट इज नॉट टू डेमोक्रेटीक. प्रुडंटाच्या खबरे उपरांत गोंय पुलिशेक जाग आयली. केरी पॅराग्लायडिंगाचें आपणें ट्रेनिंग घेतिल्लें हें इंडियन मुजाहिद्दीनाच्या आकांतवाद्यान बेंगळूर मान्य केलां. हें ट्रेनिंग खंय चलतालें तें कोण दितालो तो खंय रावतालो हें प्रुडंटान आयतारा दाखयल्लें. ही बातमी दिसतकच गोंयची एटीएस कामाक लागली. तांणी सोमाराक केरी वचून चवकशी केली. ज्या घरांत तो ट्रेनर रावतालो त्या घर मालकांचीय चवकशी केली. गोंयांत कितलेशेच आकांतवादी येवन वतात ही गजाल प्रुडंटान दाखयल्या. आकांतवादी गोंयांत येतात, मजा मारतात आणि सुशेगाद रावतात. आता हे प्रकरण आनीक फुडें पावलां. आकांतवादी गोंयांत येवन ट्रेनिंग घेवन चल्ले. इंडियन मुजाहिद्दीनाचो आकांतवादी सय्यद इस्माईल अफाक बेंगळूर सावन गोंयांत आयिल्लो. ताणें नोव्हेंबर 2013 गोंयांत 5 दीस रावन पॅराग्लायडिंगाचे ट्रेनिंग घेतले. हो खासा रिपोर्ट प्रुडंटान आयतारा दाखयलो.
रिपोर्ट प्रुडंटाचेर दिसा मेरेन आकांतवादी सय्यदा विशीं गोंय पुलिसांक कांयच खबर नाशिल्ले हे सोमारा दीसभर पुलिसांचे धांवपळी वेल्यान प्रुडंटाक कळ्ळे. प्रुडंटाची खबर आयल्या उपरांत पुलिसांनी प्रकरणाची चवकशीक सुरवात केल्या. आकांतवाद्याचे ट्रेनिंगाची खबर प्रुडंटान दाखयल्या उपरांत गोंयच्या इंटेलिजन्स ब्युरो आनी गोंयच्या ATSन प्रकरणाच्या तपासाक हात घाला. प्रुडंटान पॅराग्लायडींग ट्रेनिंगाची सुवात दाखयल्ली. केरी तेरेखोलच्या हे सुवातेर सोमारा पुलीस पावले. ज्या घरात ट्रेनर रावतालो त्या घरच्यांची पुलिसांनी चवकशी केल्या. मात पुलिसांक खंय अजून केंद्रीय चवकशी यंत्रणा वा संबंधीत एजन्सीन हे केसीचेर संपर्क करूंक ना म्हूण पुलीस सांगतात. आकांतवादी पॅराग्लायडिंगाचे ट्रेनिंग घेवन गेलो हे कळ्ळे उपरांत गोंयच्या IB आनी ATSन दुबावीत ट्रेनराचो सोद घेवपाक सुरू केला. प्रुडंटाच्या खासा रिपोर्टाची अधिकाऱ्यांनी दखल घेतल्या म्हूण गोंय पुलिसांनी प्रुडंटाक कळयला. बातमेंत दाखयल्ल्या दुबावीत पॅराग्लायडिंग ट्रेनरा मेरेन पावपाचो खंय पुलीस यत्न करतात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोंयच्या OBCक पालिका वेंचणुकेत 27% आरक्षण मेळटलें. राज्य मंत्रिमंडळान सर्क्युलेशना वरवीं हो निर्णय सोमारा पास केलो. पालिका वेंचणुकेत OBCक 27% आरक्षण दिवपाची मागणी फाटली कितले तेंपूच त्या समाजा कडच्यान जाताली. 11 पालिकाचे 159 वॉर्डांतले 43 वॉर्ड OBCक आरक्षीत आसतले. गोंयच्या 13तल्या फोंडे आनी सांखळे सोडल्यार उरिल्ल्या 11 पालिकांची 25 ऑक्टोबराक वेंचणूक जाता. कॅबिनेटान सर्क्युलेशनान सायन मारून म्हाका दिसता गव्हर्नरच्या अप्रुवलाक गेला ऑर्डिनन्साक. हय कॅबिनेट अप्रुवल जालो तेजो म्हज्या अंदाजान. हांवें शेनवारा सही मारल्या. मदीं आयतार जालो, आयज सोमार जालो. म्हणजे आयज गव्हर्नर कडेन पावपा जाय, तें राज्यपाला कडेन पावपा जाय आनी आयज सान पासून नोटिफिकेशन येवपा जाय अशें दिसता म्हाका. SC आनी ST ती कॉन्स्टिट्युशनान घातलेले आहा 243 आर्टिकल म्हणटा ते कॉन्स्टिट्युशन आहा. म्हणजे ते कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे करपाचें पडटा. OBC कॉन्स्टिट्युशनान आसले ते आमी आतां एकट्यान आतां घातला. ही एक फावट OBC 27% जाल्यार 33% महिला जाले, ST SC जाले. आतां तेणें बसोवपाक जाय. तें फाटले फावटी रिजर्व जाल्ले वोट परते रिपीट करपाक जायना. DMA करतालो केन्ना पर्यंत जावपाक जाय कितें लायट दिसा भितर जातालें न्हू. एक फावट ऑर्डिनन्स येयले की फुडलें काम करतले ते. शिवोले स्कुलांत शिक्षकान चवथेतले चलयेचेर केल्ले बलात्काराचे केशीक दिसान दीस नवें मोडणं लागता. आयतारा आदल्या विद्यार्थ्यांनी शिक्षक निर्दोश ताका ओगीच घुसपयला म्हूण आरोपी शिक्षकाक तेंको दिल्लो. आतां कोलवाच्या लोकांनी तांच्या गांवच्या पिडीत चलयेक न्याय जाय म्हणून नेट धरला. आरोपी शिक्षकाचो अटकपूर्व जामीन रद्द जाल्यार ताका रोखडोच भितर उडोवचो म्हूण लोक मागतात. शिवोलच्या स्कुलात चवथेच्या चलयेचेर बलात्काराचे प्रकरण चडार पडत आसा. दिसान दीस प्रकरण वाडटा. पीडित चलयेक न्याय जाय म्हूण आतां गांवचे लोक ताचे फाटल्यान रावल्यात. आमकां तर फक्त कितें जाय, न्याय जाय. आमी न्याया खातीर झगडटा. कित्याक आज इल्लेशा भुरग्याचेर अत्याचार जाला. हे चेडूं फक्त एकूच सराचें नांव घेता म्हणून आमकां हे उडचें पडलें. आनी कितें आहा तें डिसिजन लास्टाक कोर्टानसून आनी पुलीस कितें इन्व्हेस्टिगेशन करता तेजेर आमी अवलंबन आसतले. भुरग्यांक फुडें काडून शिक्षक आनी स्कुलाक बदनाम करपाचे खंय प्रकार वाडल्यात म्हूण शाळेच्या आदल्या भुरग्यांनी आनी हेडमास्तरान आरोप केल्ले. मात पीडित चलये फाटल्यान राविल्ले लोक म्हणटात तांचो राजकीय पक्षां संबंध ना आनी राजकीय हेतूय आसूंक शकना. तर बेल कॅन्सल जाल्यार बेगीतल्या बेगीन अरेस्ट करपाचें हे इतलें मागता आमी. तेजे शिवाय आनी आमचें कांय ना. जशे गांवचे भुरगे आमचे फुडें सरले तेंची इतलेंच म्हणणें आहा कितें त्या चेडवाक न्याय मेळचो. आमकां कोणा कडेन आमी पॉलिटिकल कोणा कडेच वचूंक ना, ना आमकां कोणूच लागना. आमी फक्त आमच्या गांवचे भुरग्याक मेळो हें प्रकरण घडलां म्हणून फुडें अशें कितें घडचें न्हू म्हणून आमी फुडें सरले. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. NBFC कंपन्यांनी गोंयकारांक तोपी घालपाचे प्रकार बंद जायनात. मडगांवचे ग्रीन रे इंटरनॅशनल फायनान्स कंपनीन खंय 150 कोटीचे फ्रॉड केला. कंपनी आयतारा रातोरात अकस्मात बंद जाली. ह्या कंपनीत 2,000 गोंयकारांनी पयसो घाला. कंपनी खंय ओरिसांत नोंद आशिल्ली. फायनान्शियल संस्थेची मान्यताय आनी संबंधीत गजाली खंय कंपनी कडेन आशिल्ल्यो. तोपी घाल्या त्या इन्व्हेस्टरांक पणजे पुलिशेच्या इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलांत कागाळ करपाक सांगला. घेवया एक विराम.